Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार ओशें सादलें. वच आनी हें उतर जेरुसलेमाच्या कानार व्हडल्यान सादय. सर्वेस्पोर ओशें सांगता, तुज्या तोरणेपणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या होकोलपणायल्या दिसांच्या मोगाची याद येता. ओरोण्यांतल्यान कमायस करूंक नासलोले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पोराक संस्कारलोली पोरजा आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. तें खातालो तो गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाळ देसांत ताचीं फळां खावंक आनी ताची ग्रेसकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सोरली तेन्ना तुवें म्हजो देस भोसटायलोय आनी म्हजें दायज कांटाळ्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पोर खंय आसा अशें यादनिकांनी कदींच विचारूंक ना. समूर्त राखतात तांणी म्हाका वळखूंक ना. गवळी म्हजेर कोलपोले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा ओजाप जा, थोटाक जा, थोटाकून सारकेंच मोने राव, उलोयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केलीं. तांणी बुयारां मारलीं. फुटकी आनी उदक धरूंक उपकारोनांत तसलीं बुयारां. आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरीक सोडलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे सोवें सर्वेस्पोरा आसा जिविताची जोर. तुजें भोलेपण सर्वेस्पोरा मळबा इतलें उंच. तुजें विस्वाशीपण कुपां पर्यान पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रमाणीकपण. सोमदिरा वयर खोल तुजे निवाडे. जबाब. तुजे सोवें सर्वेस्पोरा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनशांची भुरगीं तुज्या पाकोट्यां खाल आसोर घेवंक येतात. तुज्या घोराण्यांतल्या सुबामपणान तीं सगळीं धादोशी जातात. तुजे गोडसाणीचे घोसघोशीत जोरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. जबाब. तुजे सोवें सर्वेस्पोरा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सोवें आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखतांव. तुका वळखूंक पावल्यांत तांकां तुजो मोग सोदां दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागय. जबाब. तुजे सोवें सर्वेस्पोरा आसा जिविताची जोर. उद्गार.
बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वापारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट वळखूनचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरोन वतलें, पूण ना ताका आसुल्ले पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वापारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोयना. इजायज अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवें पाळोवन येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजोना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलोना जावंक आनी तांकां हांवें बोरीं करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निभोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. पूण नोदोर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कित्याक ह्या लोकांचें काळीज जोड निबोर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात. मातेव 13:15. नियाळाक आदार. स्विडनाचे भाग्यवंत ब्रिजीट ह्याच जोगांतले, ज्या जोगान गिरेस्तकायेक उंच दर्जो आसलेल्या लोकांक मान भागोवप आनी संवसारी वस्तूंनी गुल्ल जावप चलतालें. पूण तिणें आपलें जिवीत असलें करून सारूंक ना, पूण आपली नदर देवाचेर दवरली. संवसाराचेर दोळे आनी मौजेन जियेतल्या जायत्यांक तिणें जेजूशी वाट दाखयली आनी जिवीत उजवाडीत केलें. जेरेमियाच्या पुस्तकांत देव विस्वासी मोगाचो उगडास मनांत हाडटा, पूण ह्या पोरजेक देवान तांकां बेसांवांनी बोल्लोलीं आनी सुरक्षीत दवरलोलीं म्हूण विसरतात. शुभ वर्तमान. आत्मीक कुड्डेपणाच्या गुटाचो उगडास करता. जायत्या जणांनी जेजूची उतरां आयकलीं, ती विस्मितांची गोवाय जाली, तरूय तांणी ताचेर विस्वास दवरूंक ना. देवाचें उतर दर दिसाक आमच्या कानांनी सादता, पूण तें जायते पावटी आयकून नियाळून जियोंक आमी तुजबीत करूंक विसरता. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड हें वळखून घेवन आनी ह्या उजवाडाची गोवाय जावंक
आमी वावर कोरिनात. भाग्यवंत ब्रिजिटा भोशेन संवसाराचेर न्हय पूण सोर्गींचे शांतीचेर दोळे लावून जियोंक वावरुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.